आणि पर्रीकरानूय एका इंटरव्यू भितर अशें मेन्शन केलां की दॅट दिगंबर्स डीच हो आपल्या काळजाक कायम लागलेलो एक हें आसतलो म्हणून. कारण आपूण दिगंबराक कितें जाय तें दिल्लें तो असो करतलो असो आपल्या आपूण मनान सुद्दां विचार करूंक नासलें. आनी तो एक डीच जो दिगंबराचो आसलो दॅट हॅज गेन हीम अ लॉट बिकॉज 2005 to 2007 दिगंबर काँग्रेसीन उरलो आनी 2007च्या इलेक्शनान दिगंबर कामत हो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर जालो. त्या टायमार प्रताप सिंग राणे आसले, त्या टायमार रवी नायक आसलो. इतले लिडर आसूनय बीन काँग्रेसीन दिगंबर कामताक तें ऑपॉर्च्युनिटी दिली टू बिकम द चीफ मिनिस्टर म्हणून. इतलें काम काँग्रेसीन दिगंबर कामती खातीर केलें आनी इतलें आसूनय बीन आयज दिगंबर कामतीन काँग्रेस सोडली. आतां तो सांगू तेन्ना तो सांगतालो आपली बीजेपीन घुसमटमार जाता म्हणून. आतां तो म्हणटा काँग्रेसीन आपल्याक पुश आउट करपाचो प्रयत्न केल्लो म्हणून आपूण आयज भायर सरलो. आतां एक गजाल सूरज सेम बिकॉज पर्रीकर इज नॉट देयर टुडे. या एब्सोल्युटली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण.